तुमकां हांव फाटल्या वर्साक व्हरतां. 15 मे नंतर गोंयची परिस्थिती ओपाक कितें जाली. आमचे लेवल 120 जाले. आमचे 2 पंप बंद पडले. आतां एक्स्ट्रा 27 MLD जर उदक आमी घेवपाक लागले जाल्यार तिसपाडी आनी पोंडा तालुका विल बी ड्राय फ्रॉम 15 एप्रील. तुम्ही जाय जाल्यार मंत्र्याक विचारा, मुख्यमंत्र्याक विचारा. आनी ताका 15 एप्रिला नंतर उदक खंयचें येतलें हें म्हाका तांणी सांगचें. विघ्न संतोशी लोक खंय ओपाचेर बंदारो बांदूंक दिना. खारें उदक भितर येवपाक जायना आनी आमचें उदक भायर वचपाक जायना ह्या खातीर हांव एक बंदारो बांदपाक पळयतालो. पूण तरी विघ्न संतोशी लोक येवन थंय मोठ्या प्रमाणांत आंदोलन करून हो बंदारो कसो बंद पडोवचो हें मुख्यमंत्र्याचे तकलेंत येवना. आमी तो कित्याक बांदलो, तो बांदपा फाटलो हेतू कितें ओपा वॉटर वर्क्साक हें हांवें ठरयलां आसतना, गव्हर्मेंटान एप्रूव केलां आसतना, इरिगेशन डिपार्टमेंटान चालू केल्लो बंदारा एनवायरमेंट क्लियरन्स ना अशें म्हणून थंय बंद उडयला आनी ताचे फाटल्यान विघ्न संतोशी लोक आसा. 30 जून मेरेन प्लांट तग धरतलो जाल्यार आनीक उदकाची वेवस्था WRD कडच्यान जाय. मायनिंग पिट्सांतल्यान गिमांत 15 MLD पंप करतात ते सोडून. एप्रील 15 जर तांणी तर 30 MLD उदक दिवना जाल्यार इरिगेशनान दिवपाक जाय. 30 MLD एक्स्ट्रा वॉटर प्लस 15 MLD पर डे जे पंप करून दिता. 15 मे नंतर दे आर पंपींग वॉटर फ्रॉम मायन्स एंड अदर वे खंयच्यान सांगेच्यान तें सोडून आमकां एक्स्ट्रा 30 MLD उदक जाय. हाजेर स्टडी कोणाचीच ना. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान हातूंत तकली घालपाची आवश्यकता आसा. सुदिनाक सरकारा आड उलोवंक 3 फेब्रुवारी उपरांत मुहूर्त. हांवें जे गोश्टी 1 वर्स पर्यंत उलोवचो ना अशें म्हणिल्लें तें हांव फाटीं घेवन 3 फेब्रुवारी नंतर एसेंब्लीच्या हातूंत जे कितें मनांतले विचार आसा ओपोजिशन म्हणून ते मांडपाक चालू करता. रस्त्याची फोंडकुलां पुरोवंकूय सरकारा कडेन पयसो ना. रीण चल्ले पगार जूर भरूंक. वर्स सोंपत आयले PWD खंय 25% सुद्दां बजेट मेळिल्लें ना. कशें काडटले पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट खड्डे, कशें कामां करतले. पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचें बजेट कितलें 2200 कोटी. आज एज ऑन टुडे पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाक 500 कोटी वयर जर दिले आसत 9 म्हयने जाले आतां नवें बजेट येवन. दे हॅव नॉट इवन स्पेंड 500 crores. जे पयशे घेता एक म्हणटा आमी डेव्हलपमेंटा पयशे दिता. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे जे पयशे घेतात अंडर सेक्युरिटी बॉन्ड ते पयशे सॅलरीक वता, दुसरे इंट्रस्टाक वता आनी जे 10 वर्सां पयलीं घेतिल्ले पयशे आसा पळय ते बॉन्ड रिपेमेंटाक वता. ताका नवी प्रोजेक्ट तो काडटा 100 crores. आय डोंट नो ऑन वॉट PPP. एकूच ताका चान्स आसा ती जमीन विकून करपाची PPP. परत हे जमनी हाताळूंक गेले. तांणी डिटेल दिवचे PPP ऑन वॉट बेसीस कळपाक जाय लोकांक. काय ती 11 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा ती विकून PPP करतले तेही लोकांक कळपाक जाय. तो चल्लां सेज जमनीक सेज रेप्युटेशन जाल्लां. फाटल्या फावटी सेज ऑक्शन केल्यो तांणी व्हेल्यो परत घेतल्यो 250 कोटी रुपया आमी इंट्रस्ट पे केलो आनी आतां परत तुमी करतले म्हणजे होच धंदो तुमी असलोच करीत रावतले काय कितें. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.